लोक येवन बसता पर्यान आमी सुशेग घेता पर्यान थोडी आत्मीक तयारी ह्या फेस्ताक करया. आत्मीक तयारी लोक येवन बसतात आमकां आमचे आदार दिवचे. वॉलंटियर्स लोकांक बसच्याक आदार दितात. आमी मोज चंचल करची नाका. सगळ्यांक बसका वेवस्था केल्या. देखून ते दळपर्यान बाळका जेजूच्या ह्या फेस्ता संदर्भी जेजूच्या मिस्तेरा विशयान ताणें मनशापण घेतिल्ल्या मिस्तेरा विशयान थोडो नियाळ करया आनी ह्या येवकरिस्तांतावन भरपूर फळ जोडच्या खातीर आमची आत्मीक तयारी करया. आनी ह्या घडये सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत थोड्या आमच्या व्हड शिकोवणदारांनी जांकां आमी पवित्र सभेचे बापूय म्हूण आपयता तांणी दिल्ल्या शिकोवणेंतलें थोडें थोडें विंचून एका दोगा शिकोवणदारांचे तांणी बरयल्ल्या पत्रांत हांव विंचल्लें आमी आयकया. पयलें जावन सा इनास अंत्योकाचो सांत इनास पयल्या शतमानाचो ट्रालिया घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें सांगता. आनी देवाचो शब्द खरेंच आंकवारीत हांव जल्मलो. आपणाकच मनशा मदें आजच्या सैमांत तो नेसलो. जो हरी एक मनशा गर्भांत रचता तोच एका गर्भांत लिपलो. आनी खंयच्याच दादल्याच्या मेतेरपणा विणे आपणाकच एका आंकुवरीच्या कुशींत जल्म घेवंक ताणें येवजिलें. उपरांत फिलाडेल्फिया घरांक बरयल्ल्या पत्रांत तो अशें सांगता. ही उतरां थोडी कडक आसात. जर कोणी एकलो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मानता आनी रचनेची वाखाणणी करता पूण देवान मनशा रूप घेतलें फकत एक दिसोवणी म्हूण चिंता तशेंच क्रिस्ताच्या पाशावांतय लज येता तसलो मनीस भावार्थ नेगारता. असलो मनीस जेजूक जिविशी मारिल्ल्या जुदेवांच्या की कांय उणें न्हय. आज कोणी एकलो देवाचो शब्द मनशा कुडींत जियेलो आनी मनशा थंय तो एक जालो कित्याक तो देव सैंबासो आनी मनशा आत्मो ताचे थंय ना म्हणटा. असल्या कारणाक लागून अनैतीक एकवट बरोचसो म्हूण चिंतून फाशाव आनी संतोश मात्र सोदता. तसलो मनीस देवाचोय मोग करिना क्रिस्ताचोय मोग करिना. बगार कुसून वेच्या आपल्या कुडीचो मात्र मोग करता. कितल्या अपुरबायची उतरां आमकां जागवणीची. देखून बाळका जेजूक नमन करूंक आयिल्ल्या आमी एक कंतार सांगाता गावया आनी आमची उर्बा सडीत करया ह्या येवकरिस्तांत भाग घेवच्या खातीर. Sanko 47. सगळी सांगता Jesus
दुसरो ये सांगता ये जेजू तुझा मुजो आसरो तू राव जेजू तुझे विना कोण दुसरो. सांग क्लेमेंत दुसऱ्या शतमान असो आणि उपरांत पेद्रूच्या पावलांनी सोलुल्लो पापसाईड आपल्या निर्देशांत अशें सांगता. आणि ह्या बाळकाक स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी श्रेष्ठ प्रवादी जावन असो जुवां बाप्तिस्त सडीच साक्ष दिता आनी सांगता पळया देवाची शेळी. निराप्रदी बाळकांक पवित्र पुस्तकांत नेण्ट्यो शेळयो म्हूण आपयलां आनी त्याच पवित्र पुस्तकांत ताकाय देवाच्या शब्दाक जो आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या जेजू की देवाची शेळी म्हूण आपयलां. होच तो देवाचो पूत देवाचें एकच बाळ. ताचे सांगता सांजुस्तीन मार्तीर आपल्या धर्म समर्थांत परत्यान त्याच काळा असो आपल्या धर्म समर्थांत अशें सांगता देवा बापा उपरांत आमी देव शब्दाचो मोग करता आनी ताचें आराधन करता. तो देवातावन जल्मालो कित्याक तो आमचे खातीर मनीस जालो आनी आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर वावयल्ल्यान ताच्यान आमकां गूण करूंकय जाता. येदोळपर्यान जायत्यांक एका लिपत्या रितीन तांचे थंय ओंपुल्ल्या सताक पळोवंक जालें. सताचें बी आनी आरोळकरण करची सकत एकल्याक तांच्या थांकी प्रमाणे मेळचो एक विशय तर हेर थोड्यांक ह्या सतांत भाग घेतल्या वरवीं देवाक वळखुंची कृपा मेळ्ळ्या. देखून ह्या सकाळी जेजू बाळकाच्या आसन्यांतय आमकां देवाचें हाजीरपण आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आत्मीक जिणेंत अनुभव करूंक अवकाश मेळ्ळा. ह्या विशेष देण्या खातीर देवा करगां दिया आनी परत्यान जेजू बाळकाची स्तुती करया आनी गावया. पान संको 16 गीत संको 45. जेजू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेरा वाळय कुर्बेस मेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर बेसांव आमचेरा नमन तुका हे जेजू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेरा वाळय कुर्बेस मेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर. देपून सांडून आयलोय ह्या संवसारी मनशा रूप घेतले मोरयेद्वारी पटकन बुडलेल्या तुझे बचे जेजू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेरा वाळय कुर्बेस मेंगेन तुझ्या सदा सांबाळ दवर जेजू बाळका नमन तुका हे जेजू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेरा वाळय कुर्बेस तुझ्या सदा सांबाळ दवर. मिसाक आमी आयतीं जाल्या आनी ह्या फेस्ता मिसाचें प्रस्तावण ह्या घडी आयकुया. मोगाच्या भावा भयणीनो बागी दीस मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास पाटयता.
फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर येवन पवित्र पुस्तकाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे वाटे विशीं आठाव सोलोवन जोगत्या रितीन ह्या दबाची फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी तयाराई केल्या आनी आज उदेला हो दीस कुरपेसो बाळूक जेजूच्या बेसावांक दिनवास दिवचो आनी बाळूक जेजूक मान करचो जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जी येतल्यात म्हणल्या देवाचे उतर आमकां जिविताची वाट वळखून सोमकोंक उलो दिता आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताक आमचे मुखार दवरून तो आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय कचलीस कणवळाय आनी कस ना तसलो श्रेश्ठ ह्या जाकनय आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो आमच्या संगीस समकता म्हणलें धैर्य दिता संसार आनी तांतल्यो वाटो दिसान दीस आमकां आकर्शीत करतना तांकां बुलोवन चलवून जिवीत होगडायनाशें रावंक क्रिस्ताचे खरे वाटेक वेंगूंक हे मिसाचे बेटेंत कृपा मागून घेवया सर्व आमी उबे रावन प्रवेश गीत गावया पान संको 2 गीत संको 4 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो क्रिस्त देवा बापाच्या
काकुळतीचे मुखामोळ घेवन ह्या संवसारी एक बाळकाच्या रुपान जल्मून आयलो. बाळूक जावन मोरये उदेशी एका कुटुंबांत जल्मालो. तो काकुळत आमकां खुर्सार आपल्या मोरणा उदेशी परगट करता. आपणाकच मोडून तो आमचे सोडवणे पासत आपणाकच अर्पण करता. ह्या जेजूक आमी वळखून ताच्या वाटेन समकत हांव. ताची वाट जाणा जाल्ली आमी निजायकी बागी. ही वाट मोगाची, ही वाट सॅक्रिफिसाची, बलिदानाची. आणि हे बलिदान आमच्या दोळ्या मुखार परगटूंक ते संभ्रमूंक आमी हांगासर एकवटल्या. पवित्र युक्रिस्तांत ख्रिस्त बापाची काकुळत आमकां परगट करता. त्या सोम्या जेजूक भजन करून ताका सेवून आमी आमची क्रिस्ती जिविताची वाट चमकोवया. सासणाचें जिवीत जडोवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या पातकांची दूख धरून पातकांचे बॉक्साने आनी ताची काकुळत बापा लागचे आनी एकामेका लागचे मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अंकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोठसाण चाकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या
आमच्या बापाच्या घरा ताणे बसायलेली या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीय पुस्तकांतले वसाप. पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां तें सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुजें अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडे वाड धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळ्ळेन संपडोवन हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जिवंक शकची नात. अकसाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्षिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत. आनी सर्वेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातून आटापून आसा. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सुवावर सगळ्या संसाराक विस्तारला, देवाची महिमा परगटच्या. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला, देवाची महिमा परगटच्या. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातान सुवावर परगटता. हर एका दिसा ही गजाल सांगीत आसा, हर एका राती ही खबर कळयत आसा. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला, देवाची महिमा परगटच्या. सर्वेस्पर आपले परचेक आशीर्वाद दिता, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक ना, तरी तांचो ताळो प्रेतू मेर गाजता. तांचो संदेश सगळ्या संसाराक पावता. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला, देवाची महिमा परगटच्या. तांचो वावर सगळ्या संसाराक विस्तारला, देवाची महिमा परगटच्या.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजिल्ले 2 दारींचे तालवारी प्रास चड खात्रूंक सकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडासो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिन्नान तो पारकिता. सगळ्या श्रेश्टेन देवाची दिश्ट भायर लिपोवन आशिल्लें कांयच ना. सगळें ताचे हुजेर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचें लॅग दिवंक आसा. तर आमी उसारतांव तो भवार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे बरीस सरसंगतींनी कश्ट आनी संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजेकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचें उतार हें. देवाचे वोडोपकार. पान संको 4, गीत संको 14. Alleluia, 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 Alleluia. उत्तर तुझे सौम्य सदा बाळता, सासणीक जिवितीता. सर्गी वाटेर उजवाड फांगता, जिणयेक आदार दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं ताच्या लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेहेम शारांत, कित्याक प्रावाद्यान अशें बरयल्लें आसा. आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा, जुद्याच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल आती ल्हान न्हय. कित्याक कारण तुजे तावन उपजातालो एक पुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतालो गोवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नखेत्र तांकां दिश्ट पडिल्ली वेळ घडी
ताचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदन करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवूय वचून ताका नमस्कार करीत. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्ले नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेताले. ते आनी शेकी बाळाक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसले. नखेत्र पळोवन ते भोव संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिर्व्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचनये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्यान. दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान आमचे थंय दाखयल्ली काकुळट ताचे तावन आशिर्वादीत जाल्ले आमी ताका दिन वाचूंक, अर्गां पाठोवंक, तशेंच ह्या आमच्या जिवितांत ताचो सांगातपण ताचें आसनें भोगूंक आनी आमची मागणी उबारूंक ह्या पवित्र थळार आमी जमल्या. ह्या थळार येवंक आमी वाट समकाल्या. भावार्थाची, भरवशाची आनी क्रिस्ताच्या मोगाची ती वाट. आनी हांगा तावन आमी परतून वेताना बाळोक जेजूच्या आशिर्वादान जिविताची वाट नव्यान आमी समकतेल्या. देखून आयचो विशय जावन आसा दुसरीच वाट धरून ते फाटीं गेले. दुसरीच वाट धरून ते फाटीं गेले. उदेंतीच्या ज्योतिश्यांचे ह्या विद्वानांचे बाळक जेजूक खावणेर भेटल्या उपरांत तांच्या जिविताचेर जाल्लो प्रभाव आनी बदलावान शुभ वर्तमानकार मातेव एकाच वाक्यान वर्णिता. म्हणून ते दुसरीच वाट धरून तांच्या गावाक फाटीं गेले. तर ल्हानशा त्या खावणेर एक ल्हानसो बाळक, त्या बाळका थंय कसलो मिस्तेर लिपोवन आसा. एक सादारण जल्म कोणाकच कळीत नातलो. नेकेत्राच्या उजवाडांत प्रभावित जावन त्या बाळका सोदून काडल्या हांणी तांचे जाणवाय, तांचे विद्वानपण आनी तांचे रायपण सगळें सांडून ह्या ल्हानशा बाळका मुखार प्रणिपात करून ताणें कितें आपणायलें. कसली ती वाट, ती नवी वाट कसली ती आमकां प्रेरण जावची. शुभ वर्तमानकारान आमकां त्या वाटेची वळख कशी दिल्या हे आमी मोठव्यान नियाळ करया. कसली ती वाट, त्या वाटेन कितें विस्मीत, कसलो मिस्तेर लिपोवन आसा. ती वाट सलिसायेची गी. आजकाल आमच्याच गांवांनी
सगळ्यांनी रस्ते रुंद जातेच आसात. तडे कश्ट आसा जाल्यारय मुखार येवचे ते सुख पळोवन आमी संतोषान हे रस्त्या मदें आमी चमकता. वाट रुंद जावनूच आसा. गुडे दोंगर खातरन समतट जावनंत आसात. सलिसायेन आमचे जिवीत मुखारसून वरचे खातीर तसले एक रूप या दृश्य आमचे मुखार क्रिस्ताची वाट दवरतागी समकोनी या वाट समकोनचे सदांचे जिविताचो वांटो जावन आसा. वॉकिंग इज कॉन्स्टंट. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी हर एक क्रिस्तांव भावार्थाची वाट समकता. भावार्थाची वाट आनी ताची सुरवात आनी शेवट, आरंभ आनी अंत देव क्रिस्त जावन आसा. जो आमचे शुभ वर्तमान अध्याय 14 वाक्य 6. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. आमी हांगासर जमल्लो उद्देशीत जावन आसा शाश्वतपण सोडवून लाभची वाट आनी ती जोडून दिवचो देव कोण म्हूण सोदूनच आमी हांगासर आसा. त्या क्रिस्ताक आमी वळखता, देखून ताच्या पांयां तळा आमी आयल्या. ती वाट ताणें आमकां दाखयल्या. आमच्या जिविताचो आरंभ आनी अंत, सुरवात आनी शेवट क्रिस्त जावन आसा. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकान अध्याय 17 वाक्य 28. सांत पावलो अथेनांतल्या आरियोपागाचे सभे हुजेर, जंय ग्रेक शास्त्री हजर आसले, क्रिस्ताची वळख नातल्या त्या सभे हुजेर ताणें सांगची भावार्थाची साक्ष. ताचे थंय म्हणजे क्रिस्ता थंय आमी जियेता, चलता आनी आसा. In him will live, move and have our being. असो सांत पावलो थोड्या तेंपा पयले, थोड्या वर्सां पयले त्या वाटेन समकोच्या क्रिस्तावांक धर्न जिवेशी मारचो. तो दमास्काच्या वाटेन ह्याच उद्देशान चलचो. क्रिस्ताक भेटता तूं कोण सोमया. ताणें धरल्ली वाट वाटेर समकोनच्या मनशांक विनाशा करूंक या नाश करूंक जिवेशी मारूंक. पूण त्याच वाटेर क्रिस्ताक भेटोवन तोच जिविताची वाट समकता. क्रिस्ताक वळखून ताका परगटोवन म्हणची ताणें उतरां. ताचे थंय आमी जियेता, चलता आनी आसा. क्रिस्तावांक आमकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडल्लें अंत्योखांत पयले फावटी धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत आमी आयकता. ताचेर की पयले आमकां आसलें नांव जावन आसा वाटेचे व्यक्ती या वाटेचे मनीस. पीपल बिलॉंगिंग टू द वे. आनी सावलान ही परवणगी घेतना विचारलें, त्या वाटेच्या मनशांक नाश करूंक म्हाका परवानगी दी. त्या वाटेच्या मनशांक नाश करूंक म्हाका परवानगी दी. आमी हर एकली क्रिस्ताक वळखोवची, वाटेर समकोवची, म्हणजे क्रिस्ताच्या जिविताचेर समकोवची मनशां. ही वाट क्रिस्ताची. ताणेंच आमकां दाखयल्या आनी आमी ह्या वाटेन समकता. आयचे पयले वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें. इस्रायल परजे मुखार आसात ते चुनाव करूंक या विंचून काडूंक वाटो. दोनूच वाटो तांणी विंचून काडयेत. वाट जिवीत आनी सुख दिवची या आशिर्वाद दिवची. वाट मरण आनी दूख दिवची या शिराप दिवची. या दोन
वाटेमध्ये विंचना या तुम्ही विंचवणी करची म्हणून तो सांगता. आणि इस्रायल परजा देवाची काकुळट आणि विस्मिता अनुभवल्लो जाना जाल्ले ते जिवीत सुख आणि आशीर्वाद दिवची वाट विंचून काडटात. आणि त्यांचो बासाप आमकां सांगता विंचून काडल्या उपरांत कितें करूंक जाय ती वाट समकोंक ताका उपादेश आसात, ताका कायदे आसात, तातूंत मोगाची गुर्ती आसात. देखून विंचून काडटना समजून विंचून काडा. इस्रायल परजेन देवाक जिविताक विंचून काडले. पूण हे सुख आणि आशीर्वादाची वाट कांयच कश्ट या कुरीस नासतना येयना. सर्व सांगताच येता. कुरीस कश्ट हांचे तान चुकारी मारून केवळ आशीर्वाद आमच्यान विंचूंक जायना. आशीर्वाद या सोडवून खुरीस आणि कष्टा वरवींच आसा. सांत पाऊल फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 27 अशें सांगता आमकां क्रिस्त मात्र न्हय बगार ताच्या कश्टांत वांटेली जावचें देणे लाभलां. आमकां क्रिस्त मात्र न्हय पण ताच्या कश्टांत वांटेली जावचें देणे लाभलां. देखून आशीर्वादाची वाट, सोडवणेची वाट, कश्ट आणि खुरीस एक देणे जावन आमच्या जिवितांत येतले. जर हे आमी देणे जावन पळयनातले जाल्यार आमी ते देवाचे सिराप म्हणून बगूंक या मुखार चिंतूंक पावतले. क्रिस्ताच्या उजवाडान भरले ते विद्वान नवी रचना जातात. आणि समखाल्या वाटेक फाटीं गुवान आसतना नवीच वाट ते धरतात. तर ती वाट कसली? क्रिस्ताच्या उजवाडान भरलेली. हाच्या मुखार प्रणिपात करून ते मुखार चलतना क्रिस्तच तांकां उजवाड दाखयता. तांणी थंयसर त्या ल्हानशा बाळका मुखार भांगार, धूप, रक्तांबळ अर्पण केलें. म्हळ्यार तांचे सर्वस्वच भेटोवन दिलें. संपूर्ण तरेन ताच्या मुखार खाली केलें. ते खाली केल्या उपरांत क्रिस्त तांच्या जिवितांत प्रवेश जाता. त्या नकेत्राचो उजवाड तांकां थंयसर हाडटा जाल्यार क्रिस्तचो उजवाड तांच्या जिवितांत भितर सरता आनी तांकां नवी वाट, नवी रचना क्रिस्ताक साक्ष जावंक ते मुखार वेतात. तरी ही वाट सलिसायेची की विंचलेली वाट सलिसायेची न्हय. ह्या वाटेर पंतावणां आसात. पयलें आमी उपादेश पाळूंक, देवाक मानवता तशें चलोवंक आसा. दुसरें भावार्थ थीर सांबाळूंक आमकां सांगलां. देवा एकल्याचीच तुमी विंचवण करची. जोशुआ या बुकांत अध्याय 34 वाक्य 14 to 15 थंयसर जोशुआ इस्रायल परजेक 3 विंचवण्यो दिता. ते एक तरांचे देवाची विंचवण. ताणें म्हणचें तुमी कोणाची सेवा करूंक खुशी व्हरतात म्हूण आजच तुमी निचेव करा. कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात? इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदखणींतावन बसयल्ल्या गांवाक पाय तेंच्या वेळार ताणें सांगचें तें उतरां विंचवण करा. पयलें तुमच्या पुर्वजांनी न्हय पलतडी म्हणजे इजिप्तांत सेवा केल्ल्या त्या देवांची म्हणजे इजिप्तांच्या देवांची तांची तुमी विंचवण करतात की? दुसरें आतां वस्ती करच्या देशाच्या म्हणजे अमोरितांच्या देवांची म्हणजे नीज देवाची न्ही, वस्ती करनासत्या अमोरीत गांवच्या देवांची या
त्या सर्वेस्पराची सोडवून दिल्ल्या सर्वेस्पराची तुम्ही विंचून करतात. म्हजे घराणे आनी म्हजी परजा हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराक आमी विंचतांव आनी ताका भजन करतांव. 3 विंचोवण्यो तांचे मुखार दवरल्या उपरांत इस्रायल परजेन म्हणचे आमी सर्वेस्परा एकल्याकच विंचोवन करतांव, ताकाच मान बागयतांव आनी ताका आराधन करतांव. भावार्थ थीर सांबाळूंक ही वाट आमकां शिकयता. वाट समकताना क्रिस्ताची वळख आसली आमी पंथावणा बली जाता. थोडे फावटी आमच्याच धर्मांत आसच्या सूख शिकोवणेक आमी बली जाता. आड वाट धरून वेची जावंक पुरो आमचे सावन अकातोलीक आसचे भाव, वेगळाचार जाल्ले ते भाव भयण तांणी दिवची ती शिकोवन, कातोलीक पवित्र सभे विरोध दिवची ती शिकोवन, ती एक वाट जावंक पावता. ती आमच्या देवाक सोडून आनी एक लिसांव शिकोवची वाट जाता. तसले पंथावन येतना आमी कोणाचेर आमची दिश्ट कंसोवन वेताव. क्रिस्ताक ताच्या उजवाडाच्या प्रेरणान आसाव या केवल आशिर्वादाच्या नावान, सुखाच्या नावान कष्ट आनी खुरीस सांडून वेतावंगी. दुसरे, ही वाट समकताना पंथावन येवचें हेर आमच्या समाजितान उपजोवच्या त्या सवालां वरवीं आमच्या अन्य धर्माच्या भाव भयणींताव तांचे तावन उपजोवची ती पंथावणां. तांकां चडताव जावन भियान आमी थरथरचे संदर्भ येतात. तवळ आमी कितें करता? वगच बसून लिपोवन रावतावंगी. या आमचो भावार्थ थीर सांबाळून तो जियोवंक आमी प्रयत्न करता. ह्या वाटेर चमकताना कष्ट आनी खुरीस आसात. ही वाट क्रिस्ताची. ताणें आपल्या जिविताचें मोल दिलां. ताचेर आमची दिश्ट कंसोवंक आसा, जागृत जावन चलोवंक आसा. माथेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 16 वाक्य 24, 24 and 26 म्हणसर ताणें सांगचें, कोण जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी वता ताणें आपणाकच इन्कार करूंक जाय. आपलो खुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. क्रिस्त आमकां आमच्या सोमकोणेंत सांगात दिता. ताच्या खुर्साक दिश्ट कंसोवन आमचो खुरीस वोवंक तो आदार दिता. ही वाट अशीर, निस्कळ जावन सुडाळ जावन ना, अशीर वाट. तोच सांगता, अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा, नासाक व्हरता तो मार्ग रुंद, जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी थोड्यांक सती मेळची. जर तर तुमकां वातिकन रोमा शहराक वचूंक भाग मेळ्ळें जाल्यार सेंट पीटर बाजिलिकाक भेट करा आनी त्या बाजिलिकाच्या त्या डोम कुपोला म्हणटात वयर तुदयेक वचूंक प्रयत्न करा. ती वाट अशीच आसा. धर्नीतावन समकोन वेताना रुंद मेटा, धांवून वसयत, सुडाळपणी धांवून वसयत. वयर सोडून सोडून येतना ती बारीक जावन वेतात आनी चड उंचायेक पावतना ती आनीक अशीर आनी कश्टांची. कोणायकी ओवरटेक करूंक जायना. एकल्यानूच कश्टान वयर सोडाचे आनी तुदयेक पावतना आनीक चड कश्टांची. कित्याक धर्न मुखार वसाचे. वयर पावुल्लें जाल्यार सर कश्टा मदें वयर तुदयेक पावुल्लें जाल्यार त्या तुदयेतावन दिसचें ते रोमा शहराचें वर्णन भोव अपुर्बायेचें. वाट अशीर वाटेंतल्यान चला म्हणून सांगिल्लें तें वर्णन थंयसर आमकां स्पश्ट जिवितांत दाखयता. आमी सोडवणेची वाट समकताना
सुरवात एक सलीस जाता मुखार वेताना पंतावना कश्ट येताना ते आनीक चड कश्टांची जाता सांगात दिवचें देवान आनी आमच्या भावार्थान चमकोवच्या आमच्या परजेन पण चमकल्ल्या उपरांत सोडवून ताचे दृश्य आनी ताचो अणभव भोव अपुर्बायेचो वर्णूंक नजो जाल्लो जावंक पावता ही वाट मोगाळ भाव भयणीनो बलिदानाची त्यागाची क्रिस्त श्रेष्ठ याजक आमचे बरीच मनीस जावन आमकां वळखता म्हणून आयचें दुसरें वाचप हेब्रावांक बरयल्लें वाचप सांगता ताणें ही वाट आमकां बलिदाना वरवीं उक्तें केल्या सॅक्रिफीस भेटोवन देखूनच आमी बलिदान नासतना ह्या वाटेन चमकूंक जावचें ना क्रिस्त ह्या बलिदानाच्या वाटेर आमचो सांगाती आनी आमचो मार्गदर्शक जावन आसा जिविताच्या उंड्याचे शिकोवन आयकल्ले सर्व पळसा जो आमचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 ते कश्टांचे म्हूण समजून एका फाटल्यान एकले धांवून गेले सोडून गेले ही शिकोवन कश्टांची जेजून आपोस्तलांक विचारलें तुमी वचूंक चिंतात गी तवळ पेद्रून म्हणचें तुजे लागीं आसात उतरां सासणाच्या जिविताची कोणा सरशीं आमी वचूं आमी तशेंच क्रिस्ताची शिकोवन थोडे बडे कश्टांची जाताना निसरून वेता पूण आमकां दुसरी वाट आसा गी ना केवल क्रिस्त मात्र तोच आमकां वाट दाखयता आमी कंतार गांवचें आसा अप्रूप ह्या दिसांनी तें भोव अप्रूप जालां आदलीं कंतारां तातूंत एक कंतार जावन आसा यात्रेक आमी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदाराक आशेता तुजी ससाय मागता भोव अपुर्बायची उतरां आमी यात्रेक बसयल्ल्या गांवांत आसा क्रिस्त आमचे सांगता समकता आमकां आदार दिता आनी आमकां ताची ससाय दिता तो नासतना आमकां ही वाट भावार्थाची वाट समकोवंक असाध्य क्रिस्ताक केंद्रीत करून आमी आमचे जिवीत मुखारसून व्हरया आमी विंचोवन केल्या भावार्थाची देखून हर एका मिसा वेळार क्रिस्ताचोच बलिदान आमी भेटोवन ताच्या जिवितांत प्रेरण जोडून ताका सेवून आमी आमची वाट मुखार सरता हे बलिदान क्रिस्ताचे त्याग असो आनी आमच्या काकुळतीचो संकेत बऱ्या तरान आमी हांतो भाग घेवया ह्या बलिदानांत आमी हर एक पोटी एक मागणें करता आमच्या बापा मागणें म्हणल्या उपरांत सुटकेचे ह्या बाचावेचे मागणें याजक म्हणटा आनी ताच्या उपरांत जबाब जावन आमी आमचें समर्पण करता सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय भोव अर्थाभरीत मागणें क्रिस्ताक आमकां सांगात दी म्हणून उलो मारता आनी हाका जबाब जावन आमी हर एकले आमचें समर्पण करून देवा एकल्याकच ओळखून घेता आनी म्हणटा कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक देखून आकांत कश्ट अणवारां येताना आशिर्वाद जाय जाल्यार देवा एकल्याकच वळखून समकोवंक जाय ह्या पवित्र थळांत हांव आशिर्वादीत जावन मुखार वेताना आमचें मौन आमची दिश्ट क्रिस्ताचेर कंचोवन आमी जिविताची वाट सोडवण्याची वाट समकुया बाळोक जेजू आम्हा समेस्तांचेर
आशीर्वाद घालूं आमेन. उबे रावया. सोमी जेजू आमचो सोडवणदार बापाच्या उजव्या बसून आमचे पसोत विनंती करता. त्या सोम्या जेजूच्या मागण्याच्या बरवशान भरून हे संवसारी जिवीत वाट समकोंक ताचोच आदार आमी मागया. आमची सर्व मागणी ताचे मुखार उचारुया. तुमचो उलो बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसांव घाल. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटां म्हूण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेर खुद्द चलोवंक आनी हिंडाक मुखेलपण दिवंक तुवेंच विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सर्व लोकांक आमकां तुज्या मोगाची खुणा जायशें कर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखार बापा आमचेर बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबांतावन विंचून काडलेल्या धर्मीक भावा भयणींनी बैबलीक माऊल्यांक विश्वासी आनी थीर रावोंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. कुटुंब जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन, समाधान, सोंसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बोळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंचूंक आनी कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांतर बळवंत क्रिस्तांव जावंक तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणेंत दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. मौनपणे आमची खासगी मागणी गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोग करताय म्हूण तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडन ताका आमचे पासून अर्पूण दाखयलाय. ह्या वर्त्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाचतना ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमचे क्रिस्ती जिवीत जियोवंक जायसची आशिर्वादां आमचेर घाल. तुजे मुखार बरवशान उसारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पान संको 6, गीत संको 20. Sweet God.
स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो सुंदर प्रकृती रचल्याय फुलां फळांनी ती रेटयल्याय सूर्योदय क्षेत्रांनी आकाशो भरलाय काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय सूर्योदय क्षेत्रांनी आकाशो भरलाय काणीक मोगान सोम्या स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेका पयसवेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवसनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी आसले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडोत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता Sergani somsa, bola tuja vaiva.
देवा सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुफतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे कोना जीवन कोण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें वेंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पीटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर
तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांक अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुम्ही मोग
मोगान स्वीकार करिया ताका आमी भक्तीन ताका आमी सेवया शांतीन ताच्या आमी चलया शुभवार्ता प्रसारुया हिंता सो जावं जियेव्या Saruya, inta suzam chivya. Ye Jesu, ye durbolya kaळजान तू ये भावात दिवो करून तू ये मोगा दिवो पेटूंक तू ये दुर्बोळ्या काळजान तू ये बाबाची बोल करूंक तू ये मोगा दिवो पेटूंक तू ये जेवण वाढता जेजू सोमी मोगा एकवटान सर्व जेवया आमी खुरी समसो घेवया पाटलावता सो करुया प्रतिरूपताचे जावया साक्षी ताचो जावया खुरी समसो घेवया पाटलावता सो करुया प्रतिरूपताचे जावया साक्षी ताचो जावया ये जेजू ये दुर्बोळ्या काळजान तू ये भावात जिवो करूंक तू ये मोगा दिवो पेटूंक तू ये दुर्बोळ्या काळजान तू ये भावाची बोल करूंक तू ये मोगा दिवो पेटूंक तू ये जेजू ये दुर्बोळ्या काळजान तू ये भावाची बोल करूंक तू ये मोगा दिवो पेटूंक तू ये पान संको 14, गीत संको 37.
उद्या रुपार सोप्या काळजात तुझ्या आईला दैवी कृपे धेया काळीज मेटयला हांव जेजू तुजो तू जेजू म्हजो कोणेच केली सामका वेगळी करूंक नजो हांव जेजू तुजो तू जेजू म्हजो कोणेच केली सामका वेगळी करूंक नजो Kuriswawo muzo ada tuza kurpeso selai sadati mogaso punya rupa somya karsa tuja aila tuzo tu jesu muzo koneць kiedyś samka वेगळी करूंक नजो हांव जेजू तुजो तू जेजू म्हजो कोणेच kiedyś samka प्रार्थुया. प्रिथिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वाचन सुयज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसात. णव दिसांचे नव्यान सापोवन आज आमी फेस्ताचो पयलो दीस आमी समरमता. पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचो शुभाशय आमी पटयता. जेजू बाळक तुमच्या कुटुंबांनी सदांच हाजर रावन तुमकां सर्वांक आशिर्वादांनी बरो ह्या नव्या वर्सा तुमी चिंतिल्लें योजना सर सुफळ जावं, बरी भलायकी तुमकां मेळो आनी सर आशिर्वादांनी भरिल्लें हें वर्स हांव तुमकां मागतां. परत तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे फेस्ताचे शुभाशय. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. थँक यू. आयचे हे मिसाचे बलिदान आम्हा सर्वां खातीर भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात. मानादेक बाप डेनियल वेगस, एपिस्कोपल विकार मंगळूर दिएसिसीचे, डॉमिनिक मेळाचे याजक प्रस्तुत अशोक नगरांत वस्ती करून आपली सेवा ते दिवन आसात. हांगासर येवन हे दाबाजेक फेस्ताचे मीस ताणें भेटयलां आनी तशेंच बरो अर्थ बरे तरेन आम्हा सर्वांक ताणें शिकवणी दिल्या. हांगासर येवन आम्हा सर्वांक बेसांव करच्या बाप डेनियल तुमकां आमी जेजू बाळकाच्या आशिर्वाद मागता. तशेंच तुमच्या ह्या जाकी जिवितांत बाळक जेजू तुमकां राखोवन दी.
तुमचे सर मिसांवांत बाळक जेजूची कृपेन सर बरें आमी मागता. देव बरें करूं फादर डेनियल. 6 बेटवणी केल्ले याजक जावन आसात. बाप मेल्विन पिंटो बोंदेल, बाप शबास क्रास्ता, बाप लॅन्सी लुईस आनी दियकोन राकेश बाय आनी किरण. हांकांय देव बरें करूं. आयचे ह्या मिसाक भोव मधुर ताळ्यांनी गायन केलां आनी आम्हा सर्वांक मिसाच्या बलिदानांत व्हरते रितीर भेटोवंक कुमो केल्या. कॉयर जावन आसा होली क्रॉस चर्च कोर्डेल फिरगजेचें कॉयराच्या सर संद्यांक देव बरें करूं. जेजू बाळकोचो आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता. देव बरें करूं. हांगातून भायर वता आसतना तुमच्या लागीं खालती विनंती. तुमच्या हातांत गितांच्यो त्यो कडतिल्यो आसात त्यो हांगासर सोंडवेचें, कित्याक आयची आनी फाल्यांची मिसाची सर्व कांतारां त्या कडतिल्यांत आसात. परत तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी बरें जेजू बाळकाचें फेस्त. सर्व आमी उबी रावया. हांगासर कार्मेल गुड्यार आसच्या सर्व कार्मेलीत फ्रादेंक तुमकां बाळोक जेजूचें बरें फेस्त मागता. सर्व भक्तिकांकी बरें फेस्त. गॉड ब्लेस यू ऑल. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशीर्वाद घेऊ तकली बघयात. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतेन वागोवं. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबेन सदांच आसूं. वचून यात क्रिस्ताची सांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार. मीस संपलें जाल्यार एक घडी भर ह्या 10:30 फेस्ताच्या मिसाक आयिल्ल्या तुमच्या मदें जायतीं प्रायस्तां पिडेस्तां गरजेवंतां आसात आनी जायत्यांक सांजेर येवंक जायना देखून तुमी पावट घेवन ह्या वेळार आयिल्लीं आसात. देखून सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आनी कोणाक खंयच्याय नमुन्याचे अस्कतकाय भोगता दयेकन एक घडी भर आमी सगळीं एकामेका खातीर मागया. कितली आमी अस्कत आसल्यारी पुरासानेन भरोल्लीं आसल्यारी एका नेणट्या बाळाचें हांसकुरें तोंड पळयत आसतना आमची सगळी निराशा दूख ओळ सगळी नपयींच जाता. आज तोच बाळोक जेजू आपल्या हास्या कृपे बरीत मुखामळांत आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिला जाल्यार आमी अस्कत गरजेवंता म्हूण ताका सांगया. आपल्या मोवाळ कृपेवंत हातांनी आमकां तो राखूं बेसांव दिवं आमकां पटलून धरूं. पिडेस्तां वयर मागणें. सर्वेस्परा बापा, अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अनुवारांनी वळवळतेल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकारांची प्रत्युपकारी जिणी आमच्या सगळ्या पिडेस्त भाव भयणींतय मुखासून वसून दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय खडपा बरी तीर जावं दी. होच भावार्थ जावं दी तांकां आपल्या पिडे शिडेंतली बाचावी. तुज्या अपरिमीत दयेक लालेवच्या सगळ्या आमच्या पिडेस्त अस्कत भाव भयणींक तुजी जाप जावं दी तांच्या भलायकेचे देणे आनी बरवोसो तांच्या जिणयेन दी. तांकां तुजो आदार, संगी बरी भलायकी, कश्टान सोंसणीकाय ह्या वरवीं हर एक घडी
तांणी तुजो उपकार मानूंक आनी शांती समाधानान जियोंक आनी आपले कश्ट दूख फूड करूंक तांकां धैर्य आनी बळ मेळूं हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी आमेन. बळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर सांगाता मेळून ताका अर्गां दिवया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत सोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. हरी एक पोवटी बाळका जेजूच्या पांया मुळा येता आसतना सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं म्हूण आमकां बेसांव मेळ्ळां. तेंच बेसांव परत्यान जेराल आमकां बेसांव मेळ्ळें. प्रधान याजकांत तें बेसांव घेवन संतोश बरी जावन ह्या फेस्ताचे संतोश आमच्या सांगात आमच्या कुटुंबाक आमच्या घरांक व्हरून या. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पुता पवित्र आत्म्या सोवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्व व्हॉलंटियर्स लागी खालती विनंती. मिसाचे बलिदान जाल्ले उपरांत निमाणे कांतार जाल्ले उपरांत वेदी सरशी सर्वांनी येवचें. पान संको 17 गीत संको 46. आमकां वयर उबारूं तो पाताळाक देवलो. पातकां सुटोवच्या बळयेची शेळी जालो. देवोणाक वाटो दी देवोनी सावलायलो. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. सूर सतापले वेळा काळार उलयलो. सर्गांनी संवसाराक परत ताणे केलो. अंतराक संपलेल्या उजवाड कसो जावं लायलो. अनकडेक आसलेल्या सुर्गा चडवड तो जालो. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. मोगाळ पुता सोवे तुलो बापार मोरे. आशिर्वाद कर तूं आमकां. बगेन पुस्तकाचे कुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.